सर की पार्टी वायज डिविजन करताले तुम्ही लेजिस्लेचर सेक्रेटरीक विचारात गेल्या वर्सा पळयात ताजे पयले टर्मान पळयात कट मोशन जेन्ना मूव करता इट इज ऑलवेज पार्टी वायज ऑपोजिशन लिडर सर आमी जे बीएससी उलयल्ले ते फॉलो जावपा जाय नाही आम्ही बीएससी उलयले पण आयक मरे हांव उलयत मरे स्पीकर सर उलयत मरे हांव हय. आतां स्पीकर सर आमगेली पार्टी आहा आम आदमी आहा सगळे आहाय सगळे ऑपोजिशन म्हणून आमी मेण एक तुज मुखार घातलेलें की बाबा आमकां अमको टायम जायो आतां तेज भायर एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन आय हॅव द रायट टू स्पीक आय हॅव ऑल्सो द रायट टू स्पीक इफ यू डोंट वॉन्ट मी टू स्पीक आय विल वॉक आउट नाही तशें म्हणना ना ना तूं आमचेर प्रेशर घायना हांव प्रेशर घालना नाही तुमची तुम्ही ताणें एक लेटर दिल्लें आसा की पार्टी वायज डिवायड करप पार्टी वायज डिवायड करप काय मेंबरा वायज डिवायड करपाचें स्पीकर सर हाऊस जेन्ना चलयतात एक मिनिट. ना स्पीकर सर हाऊस जेन्ना चलयतात तेन्ना प्रेसिडन्स म्हणटा तो आसता काय ना प्रेसिडन्स म्हणटा आसता न्ही मुख्यमंत्री स्पीकर आशिल्लो मुख्यमंत्र्यान सांगचें प्रेसिडन्स कितें आशिल्लो पार्टी वायज डिवायड करपाचो मागीर मागीर पार्टी आता कशा आहात आम्ही जर 1 hour 45 minutes म्हणटा तांच्या पार्टीचे तांच्या पार्टीचे 3 जण आसा बाकीच्या त्यांच्या पार्टीचे 2 आसा आता फॉर एक्झाम्पल इन्क्लुडिंग विरोधी पक्ष लिडर 41 फॉर इट कॅनॉट बी हाऊ कॅन इट बी स्पीकर सर अरे हाऊ कॅन इट बी माझे इट इज नेवर हॅपन दॅट लिडर ऑफ ऑपोजिशन आर नॉट अलाउइंग टू टॉक स्पीकर सर हे 1 hour 45 minutes आमगे 100 जाणां मत करूया म्हाका 1 वर डेली जाय उलोवपाक तो म्हणटलो आपल्या स्पीकर सर ना बट आय एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन आय गेट टाइम टू स्पीक स्पीकर सर माझे एकूच सजेशन आसा की ते कशें घेवपाचें ते तुमी पळयात म्हणजे फॉर एक्झाम्पल नाव विजय तेज्या पार्टीचो लिडर आसा सो फॉर एक्झाम्पल ताका तुमी सपोज 20 मिनटां दिली म्हाज्या म्हणण्या जर ताज्या हेज्या पार्टीचो लिडर विजय बींग अ सिनियर मेंबर ताका 20 मिनटां दिली हाज्या पार्टीचो लिडर ताका एक 15 मिनटां दिली आम आदमी पार्टी आरजी पार्टीक एक जर 10 ते 15 मिनटां तुम्ही डिवायड करात तांच्या पार्टीक मागीर 45 मिनिट्स उरता पळय न्ही अर्दे वर ताका दिया आनी भितरली 15 मिनटां डिवायड म्हाका म्हाका आनी एक 10 मिनटां चड दिया डिवायड करा पयली चल न्ही अशें तशें जावचें ना स्पीकर सर इट डिपेंड्स इट ऑलवेज इट डिपेंड्स एक नाही तुमगे टाइम मांग दिया मरे एक विरोधी पक्ष नेते लीडर ऑपोजिशन आम्ही पयर बीएससी ऑपोजिशन लीडर राव वेंजी बाबा पयर आम्ही बीएससी आम्ही ठरलेले मान्य टीम इंडिया म्हणून एक जाल्ले आता हा डिवायड तेच म्हणतो ना ना काय ना ठरले नाही आम्ही 145 आम्ही सगळेजण करतो. बरोबर आहे आमकां कित्याक डिवायड करची पडटा तुमची स्टार्ट करात कोण करता ठरले आता स्पीकर सर येस ठरले टायमिंग ठरलो टायमिंग 1 hour 45 minutes ना स्पीकर टॉपिक घेवन येता आनी थंय तूं स्टार्ट करचे पयलीं तूं बंद जाता सो आतां तर कळ्ळें आमकां की बाबा तुका इतलो टायम मेळपाचो आहा तूं तितल्याचे तितले तूं रिपिटेटीव जायना तूं बसता हांगा नोट डावन करता तो हें उलयलो हांव हें उलोवचो ना आनी तूं तितल्या काबार करता नाजाल्यार पश्चाताप जाता पार्टी वायज डिवायड करूया डिसिजन घ्या आनी सिंपल गजाल सांगता पळय म्हणजे 15 मिनटां जरी धरली जाल्यार 45 मिनिट्स जाता म्हणजे 1 2 3 पार्टीची धरली एक मिनिट चार पार्टी आहा थंय चार ऐक न्ही म्हजे ऐक वेंजी बाब एकूच मिनिट 15 मिनिट जाल्ल्यो 3 पार्टींचे जाल्यार तेंची 45 मिनिट्स जाली जाली पयली 3 पार्टीची 45 मिनिट्स जाली तांच्या पार्टी कडेन जी परत 1 वर जे उरता पळय न्हू हे त्यांच्या 3 जणांच्या मध्ये डिवायड करून दी पुरो मरे आणि त्यांचा स्पीकर सर हाऊ यू कॅनॉट स्टॉप मी एव्हरी टाइम देयर इज अ प्रेसिडेंट इन द हाऊस नाला यू टेल मी आय एम वॉकिंग आउट स्पीकर सर यू कॅनॉट स्टॉप मी फ्रॉम स्पीकिंग अरे म्हाका एक सांग आता 1 वर तुमच्या पार्टीक दिले मरे एक वर दिले बरे यू कॅनॉट पुट दॅट टाइम फॉर मी हाऊ कॅन यू पुट टाइम फॉर मी why are you putting time on me yes अरे हे पहिले झाले ना एक मिनिट चालू करा पार्टी वायज करूया बस बसात माय लेट मी स्पीक फ्रीली विरेज बोरकर तू करता न्ही स्पीकर सर कालो एक मिनिट स्पीकर सर एकूच मिनिट तुमच्या हातून तुम्ही जे मनान कितें ठरयलां तुम्ही मनान कितें ठरयलां पार्टी वायज डिवायड करता न्ही फायनली हाऊस येस फंक्शन्स एज पार्टी वायज डिवायड करता आम्ही पार्टी वायज डिवायड करता ना पार्टी वायज म्हळ्यार कितें तें पार्टी वायज म्हळ्यार अर्थ कितें पार्टी वायज म्हणटा पार्टी म्हणटा ती ये अरे
तेच कितें पार्टी सुबेज आहाय ते नॅशनल पार्टी सुबेज आहाय मनीस हिंगा पार्टीचे करताले ते भाशेन कोर येस श्री ना तुम्ही एक आमकां सांगात कितले टायम तो एक कळ्ळें तुमकां आतां जेन्ना स्टार्ट करता तेन्ना Yes. सांगात नाजाल्यार कितें जातलें अंडू नाजाल्यार हांव भायर वचून एवरी सेशनाक जे इश्यूज जाले ना हांव भायर वचून उलयतलो आनी सेशनाचो अर्थ वतलो सर भायर वचून उलयना म्हणटा तुम्ही ना स्पिकर सर हांव उलयना Yes. हांव उलयना हावजान पळय हावजान जे उलोवपाची वस्त आहा ती हावजाची पयलीं उलोवप नासता आनी भायर मागीर नासता नाही, नाही, हांव वचून उलयतलो विजय सरदेसाय हे पळय कसं एकूच मजा एक मिनिट. तांकां कितली वरां तुम्ही डिसायड करतलेच पूण तांणी उलोवन जातकर हावजान रावचें परत वचचें न्हय आयक स्पिकर सर हो मनोहर पर्रीकार जाला ही भाशणां आमकां दिवं नाका तूं आमकां उलोवंक दितलो जाल्यार आमी रिप्लाय घेवंक आसतले एक तूं मिनिट. जर रिप्लाय दिवचो विजय सरदेसाय, एक जग मानलो तूं हांव वतलो घरा कंटिन्यू करात